वास्को नाल्यांत सिवेज व्हांवपाक लागल्या। काँग्रेसीचो फुडारी नंददीप राऊत म्हणटा ह्या संदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि हेर अधिकाऱ्यांक बरयतलो। जाल्यार थळावो नगरसेवक दीपक नायक म्हणटा रेल्वेच्या कामाक लागून उदकाचो प्रवाह आडवला आसूं येता। गरजेची कारवाय करपा खातीर भलायकी खातें आनी PWDक बरयला म्हण मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर उलयला। आर्टिक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। ह्या वाठारांत बेलाबाय, मेस्तवाडा, कोरुल्या आनी ह्या भागात ह्या सायडीच्यान विस्तार आसतले लोक टेन्स जाल्या। लोकांक कितें जालां तें कळना एक्चुअली। तेका लागून खुबशे कॉल्स येयले म्हाका, मोर दॅन 100 कॉल्स म्हाका येयले आनी विचारपाक लागले नंदा कितें जालां, इश्यू मातसो हँडल कर। तेका लागून खंय तरी हांवें मिडियाक फोन मारून तुमकां रिक्वेस्ट केली की हो इश्यू हायलायट जावंक जाय म्हणून। आतां ही सिवेज सोडटा म्हटल्यार सुद्दां व्हडलो क्रायम। तो मनीस कोण सोडटा तो अरेस्ट जावंक जाय। जो सिवेज भितर सोडटा कित्याक सोडटा, कित्या खातीर सोडटा, हे हितूर खुबश्यो गोश्टी जाता। एनवायरमेंट सारके काबार करून उडयलां। हांगासर पयलीं हांगासर गोगलगायो भोंवताल्यो, बारीक बारीक सोरोप भोंवताले, दिवड भोंवताले, हे काबार केले, हे मरतले। आनी कोण म्हणलो 500 फ्रॉग आमचे बेबे म्हणटा आमी ते मेलले आसा, फ्लोट जाता ते पळय हांगासर। हे कितें चल्लां? कोण विचारपी ना काय कितें हांकां? हांव मागतां कन्सर्न आमचो हांगासरलो आमदारा कडेन हेजेर एक्शन आनी हेजेर कितें तरी रिजल्ट लागपाक जाय। ना जाल्यार खंय तरी काँग्रेस पार्टी तर्फे हांव खंय तरी हांगासर हेजेर एक्शन घेवपाक लायतलो, ना जाल्यार आमच्या हायर ऑथॉरिटीक सांगून खंय तरी एक्शन जातलीच। म्हटल्यार हो जो पावस येयला पळय तो प्री मॉन्सूनाच्या पयलीं पावस येयलेलो आसा, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड रेन येयलेलो आसा। आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांनी आपल्या वॉर्डान प्री मॉन्सून काम स्टार्ट केल्लेलें, पूण देवाच्या कृपेन तितलें फ्लडींग जावंक ना। मातशें जालें उदीक भरलें तें बरें बरें आहा। पूण आतां हें जें जालां पळय काल आनी पयर रातच्यान अशें सोडलां ही सगळी सिवेज आहा पळय, सिवेज म्हाका दिसता सिवेज फूल सिवेज बायणा एरियांसून ती तेंच्यांनी पंप करूंक ना आनी तेंच्यांनी रिवर्स फ्लो सोडलेले आसा। त्या कारणान पूर्ण सगळ्या मेस्तावाड्याच्या फाटल्यान जे शेत आसा त्या शेतान सुद्दां सिवेज भरलेलें आसा, कांय उदीक जमलेलें आसा, ते सगळी सिवेज आयज तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता। हे जे आतां आमी अनलेक म्हणटा पळय हांगा उदीक भरलेलें फक्त सिवेजीचें उदीक भरलेलें आसा। हांव हांगा सायडीकूच रावता, आमच्या सगळ्या वाठारान सगळे हांगा जे लोक रहिवासी रावता पळय तांकां सामको वास येता, सारको वास, असलो वास येता घेवपाक गावना पळय तसो। हे सगळे सांगचें म्हटल्यार एकूच हे आहा की हो जो हे जे फ्लो उदीक आहा पळय ते सारके फ्लो जावपाक जाय। जे जो कलवट जो रेल्वेचो थंय हे आहा ब्रीज आहा त्या पोंडासून जे उदीक व्हांवता पळय ते ब्लॉक केल्लेले आसा। कालूच म्हाका म्हाजे एक कलीग कावन्सिलर बाबा लिओ रॉड्रिगसान सांगलें की थंय तेंच्यांनी मेर घातले आनी बंद केल्लेले आसा। हांव ऑलरेडी आतां MLAक सांगतलो की ते इमर्जन्सीचेर ते काम करपाक जाय, कित्याक जाणा ते जे जो मेरेन ते रेल्वे आपले बांद ओपन करिना आनी हे उदीक वयचेंच ना, हे सगळे स्टॅग्नंट आहा। आजून वास येता हांगा। पयरची गजाल तेन्ना म्हाका रातचो फोन येयलो अरावंड 10-11 सुमार, आनी हांव नेक्स्ट डे थंय सायटीर गेलो आनी पयलें जाल्यार फूल ते शेतान नल्ला सोडून शेतानसून तें पास जालें काळें उदीक। आनी आमी पयलें आनी आमी तें JCB घातली फाटीं, कितें तांचो दुसरो आनी रिपोर्टर आसलो तो येयल्लो थंयसर आनी तें दाखयलें। आनी एक्चुली हांवें आमच्या सॅनिटरी इंचार्ज आमचो महेश आहा ताकाय सांगून हें केलें आनी हेल्थाकूय फोन मारलो आनी सांगलें बाय हेचेर तुमी कितें कारवाय करा, कित्याक एक्चुली घाण बी कित्याक आनी वास इतलो घाण मारतलो तेचेर कितें तरी कारवाय जावपाक आमी ऑलरेडी चिंतलेलें आसा। इवन हांव आमदारा कडेन उलयलो, आमदाराकूय सांगला तूं खंय तरी तुज्या वाटेन तुमी एक्शन घेया म्हणून, कित्याक हे बरें न्हू कोण कितें करता। आनी आमचे गोंयकारूच जे कोण सोडटा ते गोंयकार तेंच्यांनी चिंतपा बाबा तशें करनाका। आमचे कडेन सिस्टम आसा हांगा, टँकर आहा, टँकरान तुमी सिवेज तुमी खाली करपाक शकता, अशें करना। कित्याक लोकांची ते शेतां आसा, शेतान तेतून तेंचें तें उत्पन्न जाता, तेतून तेंचें पोट भरता। खंय तरी लोकांनी चिंतपाक जाय आनी खंय तरी बंद जावपाक जाय। आमची कारवाय चालू आहा, तुमच्याय माध्यमांतसून हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता जे कोण सिवेज असली घाण सोडटा तेंच्यांनी सोडची न्हू म्हणून। कितें दुबाव बी आसा तुमकां कितें खंयच्या वाटेच्यान येता जावं खंयच्या येता ते दुबाव म्हणजे आतां कशें चडशे लोक आमकां थंयसर सांगता बा हांगासून ते एवरी टायम जुंता कॉटर सोडटा म्हणून पावसाच्या टायमाचेर कळ्ळें न्हू। म्हणून आतां हांवें सांगलां कोण थंयसर जुंता कॉटर कोणा कडेन ऑथॉरिटी कोणा कडेन आहा तांकां तुमी उलोवचें आनी तें हें करचें म्हणून। इवन आमी PWD कडेन उलयताले सिवेज हेका बाबा हें कशें जाता, कितें कारण कित्याक तुमचे कडेन कितें आसा रिकॉर्डाक कितें आसा जाल्यार तें उलयता। आदितीक हांवें फोन मारलेलो आसा, तेच्या बद्दल हांव कारवाय करतलो।